बिझन साहेबा बरोबर ह्या वेळार आज याज्ञिकी संस्कारणी घेतले आमचे सौद्याग्न सह बलिदानांत वांटो घेतल्या याज्ञिकाचे प्रतिनिधी वेदेशी प्रवेश करतना आमी गायन करूया जेजू आमचो परम याज्ञिक सगळी उबी रावुया. सगळी बसूया. ह्या वेळार गवळीक विद्या मंदिराचो वडील पाद्री सिमेओ फेर्नांडीस येवकाराची उतरां उलयतलो. मोगाच्या इश्टानो, देवाची कृपेन भरलेलो हो दीस तुमकां सगल्यांक आवडटा. तुमी आज सगलीं भावार्थान भरून ह्या आमच्या दियाकनाच्या देण्या पासत
देवाक दिनवासूंक आनी किरीत भाशेन आज ते मुणयारी याज्ञिकपणाचें श्रेष्ठ देणें स्विकारतना तांकां आमच्या मागण्यांचो तेंको दिवंक ह्या पवित्र जाग्यार जमिल्लीं पडयोन काळीज सोंतोसता, जीव मुरगोडटा, मन दादोसता. आमच्या भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव, आमचे भोवमोगाचे आर्सेबिस्प मानेस्त पाद्री जुझे रिमेदियस, आमचे विगारचेराल आनी तशेंच याज्ञिकी आकारणीच्या वावरांत आमकां फळापरीत मार्गदर्शन दिवपी आमचे पादविगार पाद्री रुसारियो ओलिवेरा, कॅथिड्रल चॅप्टर अंत्योदक्ष पाद्री आल्फ्रेद वाज, गवळी विद्या मंदिराचो समुदाय, आमचे सोय प्रधान सेवक आनी तांचे कुटुंबाचे वांगडी हांच्या सगळ्यांच्या नवान तुमकां आमी माये मोगान आनी काळजांतान हे दोबाजीक सेवा धर्मीक संवरवणेक येवकार दिता. A warm and cordial welcome to you all. उबी रावंक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. मोशा प्रितीच्या बाबा भयणीनो, खेरीत खुशालकायेच्या आणि दिनवासनेच्या भावनांनी भरून आयज आमी ह्या देव मंदिरान हे याज्ञिकी संस्कारणेचे माखणेचे रितीन वांटो घेवंक आयल्या. आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या खुशाल बरीत काळांत आसा आनी आयज आमकां आनी एक खुशालकायेचें कारण आसा, कित्याक हे आमचे दियाक्न भाव जांकां त्या जिवंत जेजून आपलो लागशिलो पाटलाव करूंक आपुरबायेन विचून काडले. इतल्या वर्सांची आकारणी आनी ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज आपलो निमाणो जबाब जेजूक दिवन ते मुणयारी याज्ञिकपणाचें देणें स्विकारतात आनी हे व्हडलें देणें घेतना तांचें सोंपण हें जावन आसा, जेजू भाशेन सेवे चाकरेचे गवळी जावंक. आयज खेरीत भाशेन ह्या आमच्या सवय प्रधान सेवकांच्या देण्या खातीर बापाक दिन वासुया आनी ते अदीक आनी अदीक जेजू सारकेले भाग्योंत उस्क्यान भरलेले सेवा चाकरी करतले गवळी जावचे म्हूण हे संभरमणेन तांचे खातीर आमी खोतखोत्यान मागुया आनी हे बाबडताचे दोबाशीक संभरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमकां एक एकल्याक पवित्र स्नाना उदेशी जेजून विचून काडल्यात म्हूण ओळखून आनी जायते फावटी जेजूच्या एकवटान जियोंक ताका गोवायकी दिवंक आमी चुकल्या म्हूण मनान हाडून खावतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सगळीं बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ मोसो अपराध, ओ मोसो अपराध, ओ मोसो व्हड अपराध. ह्या बसोत भाग्यवंत सुनात सांकवार मारये सगल्या देवदूतान आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Pratuja. Sorvespora आमच्या देवा, तुझी पोरसा चलोवंक याज्ञिकांचो तूं उपयोग करताय. तुझ्या याज्ञिकांक तुझे खुशे पोरमोणे आपले सेवेंत थीर रावंक कुरपा दी आनी अशें तांची सेवा आनी जिविताची चाल जेजू बरोबर तुझ्या नांवान मोहिमा हाडूं. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलोयता सासणाच्या सासणान. आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन पेद्रू
वडिलांक उलो करता आनी तांचे आदीन केल्ल्या देवाच्या हिंडाची गवळ्या वरी राखण करूंक तांची काळजी घेवंक आपकुशेन देवाक जाय ते प्रमाणे जबाबदारेन अधिकार चलोवंक वडिलांक उस्कायता. शुभ वर्तमानान जेजू शिसांचे पांय धुता. गुरू आनी सोमी जावनूय सेवेंतल्यान आपले मुण्यारीपण चलयले. तेच भाशेन आपल्या शिसांनी ल्हानविकायेन आनी सेवा करून जिवचे म्हूण आदेश दिता. भागीपो पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मदें आसलोल्या वडिलांक ही बूद दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टाचो साक्षी आनी दिसती पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमचे आदीन केलां त्या हिडाचे गवळी जायात. ताची राखण करात. बेश्टो खायलो म्हण न्हय, पूण आपकुशेन देवाक जाय ते प्रमाणे मेळे जोडीचे आशेन न्हय, पूण खालसाचे उर्बेन तुमचे आदीन आसलोल्याचेर जबरदस्तीन अधिकार चलोव नाकात, पूण तुमच्या हिडाचे नमुने जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिसती पडटलो तेन्ना बिगडना तसलो मोहिमेचो तुमकां मुकुट मेळटलो. देवाचें उतर हें. Soglia संसारान वचन शुभ वर्तमान प्रगट करा. Soglia संसारान वचन शुभ वर्तमान प्रगट करा. Somme sloganon Devak wakana Surgoi borzano Yabinavana Soglia संसारान वचन शुभ वर्तमान प्रगट करा. Odsun bogaci daci tir kushi dayalam sodiu zasmak vis bashi. Soglia संसारान वचन शुभ वर्तमान प्रगट करा. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया.
Survispor तुमची सोवे आसूं जुमामा पोरमोळे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पास्काचे पोरबे आदी जेसू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो पूण आतां संपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो तांचें रातचें जेवण चलतालें जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमोनाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां आपूण देवातावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो सिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो तो सिमांव पेद्रू चोरशी गेलो पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय जेजून ताका परतीपाळ केलो हांव करता ते तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें पेद्रून ताका म्हळें म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना जेजून ताका परतून म्हळें हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना सिमांव पेद्रून परतीपाळ केलो तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांयच न्हय बगर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव जेजून ताका म्हळें नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो तो सगळोच नितळ आसा तुमी तर नितळ आसात पूण सगळे नात आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणा आसलो त्या पासत ताणें म्हळें सगळे तुमी नितळ नात तांचे पांय धुवन जातूच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो ताणें म्हळें हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय हांवें तुमकां देख दिल्या हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या बाबा भयणीनो आतां याज्ञिकी संस्कारणेची रीत सुरू जाता गोराब्यांत सेमिनारींत गवळीक विद्या मंदिरांत आनी वेगवेगळ्या फिरगोसांनी तरेकवार मळार आपली आकारणी केल्या उपरांत याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक आपूण तयार आसात म्हूण आमचे दियाक्न आपल्या हाजीरपणांतल्यान दाखोळ करतले तांकां याज्ञिकी वर्गांत भितर काडात म्हूण आम्हा सोमेस्तांच्या नांवान
गोंवळीक विद्या मंदिराचो वडील पाद्री सिम्यांव फेर्नांडीस बिस्म सायबा कडेन मागतलो. क्रिस्ती पोरचे लागीं विचार करून आनी तांची जबाबदारी आसलोल्यांचें मत घेवन ते फावो तसले म्हूण खात्री मेळटोच बिस्म सायब ह्या आमच्या भावांक यादनिकी वर्गांत भितर काडटले. त्या वेळार आमी सगळीं देवाचे व्हड उपकार हो जबाब व्हडल्यान दितेली. यादनिकी संस्कारनी घेवंक आसात ते मुखार सरात. दियाक्न पीटर टायसन गोन्साल्वीस गांवान कांदोलींचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न क्रायस्ट रायन डिसोजा गांवान वेलसांवचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न क्लिफर्ड फेर्नांदीस गांवान आंबावलेचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न रुएल क्लायड फेर्नांदीस गांवान आसोलनांचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न डेसिल फेर्नांदीस गांवान आंबावलेचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न वॉरन ब्रिटो परेरा गांवान बेताल बातींचो. हांव हाजीर आसा. भोव मानादीक बापा ह्या आमच्या बाबांक यादनिकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. ते यादनिकी बोर घेवंक फाबो तसले म्हूण तूं जाणोय. क्रिस्ती पोरचे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसलोल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फाव तसले म्हूण दिसून आयलां अशी हांव गवाय दितां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी वेंचून काडटा. आमी सगळीं जबाब दिवया. देवाचे व्हड उपकार. भावा भयणीनो, आयकलोल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आयचो विशय तशेंच समारंभ मनान दवरून बिस्म सायब ह्या वेळार ह्या आमच्या भावांक आनी आमकां संदेश दितलो. चिंतान आयकुया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आनी आपुरबायेच्या प्रधान सेवकानो, आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या खुशाल बरीत काळांत आसा आनी आमी पवित्र पुस्तकान वाचता कोण भाशेन जेजू जिवंत जाल्या उपरांत तो जायते फावटी आपल्या शिसांक आपणाचो पाटलाव करताले तांकां तो मेळूंक आयलो. आपलो खासगी अणभव तांकां दिलो. तांकां मेळूंक आयलो तितलेय फावटी शांती तुमकां म्हूण ताणें तांकां नोमान केलें. आनी उपरांत ताणें तांकां सांगलें, जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयता. म्हजो पवित्र आत्मो घेयात, आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजें शुभ वर्तमान परगट करात. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नान घेतलेल्या जेजूच्या पाटलावदारांक त्या जेजून वेंचून काडल्या. आमच्या पवित्र स्नाना उद्देशी आपणाचो पाटलाव करूंक ताणें आमकां आपयल्या. आमचे थिरावणे संस्कारा उद्देशी पवित्र आत्म्यान मागून आमकांय हें कार्य आपले गोवाय कशें जियोवपाचें कार्य आमच्या जिवितांतल्यान ताचे बरे खोबरेचें परगटणार जावचें कार्य
जेसून आमकां सगळ्या ताच्या पाटलावदारांक दिला. पूण जेसून आमकां विचून काडल्यात जाल्यार आमचे मदल्या पवित्र स्नान घेतलेल्या आपल्या पाटलावदारा मदें थोड्या जाणांक तो खेरीत आपुरबायेन विचून काडटा. आपलो लागशिलो पाटलाव करूंक आनी आपल्या मुणयारी याज्ञीकपणांचे बागेली जावं आपले बऱ्या गोवड्याचे कार्य मनशा मदें चालू दवरूंक हें जेजूचें आपुरबायेचें आपोवणे हें आमच्या सवय भावांनी जायतीं वर्सां आदीं आयकलां. आनी ह्या जेजूच्या बऱ्या गोवड्याच्या आपुरबायेच्या आपोवण्यांक जबाब दिवंक इतल्या वर्सांची आकारणी ओथमीक तयारी केल्या उपरांत आयज आपलो निमाणो उदारपणाचो जबाब दिवन जेजूच्या मुणयारी याज्ञीकपणाचे श्रेश्ठ देणे ते स्विकारतात. आनी आयज जेजूच्या मुणयारी याज्ञीकपणाचे बागेली जातना तांचें सोंपण हें जावन आसा. जेजू भाशेन सेवे चाकरेचे गोवडी जावं. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां भाग्योंत पावलू जेजूच्या पयल्या दोरमदूतांचो वडील तो म्हणटा हांव तुमकां वडिलांक ही बोध दितां. देवान तुमच्या आदीन केला त्या इंडाचे गोवडी जायात, तांची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आपखोशेन आनी देवाक जाय त्या प्रमाणे विवेक करून खुशालकायेन तांची सेवा करात. मेले जोडीचे आशेन न्हय पूण काळजाचे उर्बेन तुमच्या आदीन आसलेल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोवं नाकात पूण तुमच्या शेळयांक तुमच्या इंडाचे नमुने जायात. जेजून ह्या आमच्या भावांक आयज आमचे मदें पवित्र सोबेन मनशाच्या समाजान आपले बऱ्या गोवड्याचे मुणयारपण चालू दवरूंक विचून काडल्यात. तर बऱ्या गोवड्याचे मुणयारपण कसलें गाय आनी कोण भाशेन ह्या आमच्या भावांनी देवाच्या आदारान आमच्या सहकारान हें बऱ्या गोवड्याचे मुणयारपण चलोवन आमचे मदें जेजू भाशेन सेवे चाकरेचे गोवडी जावंक जाय हाचेर एक सुपुल्लो नियाल करुया. बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा बापान मोगान पाठयलोलो बरो गोवळी. आनी जेजून आमकां आपल्या शिसांक सांगलें हांव बरो गोवळी, हांव म्हज्या शेळयांक ओळखतां, हांव म्हज्या शेळयांचो मोग करतां, हांव म्हज्या शेळयां पासत म्हजो जीव दितां. हेंच बऱ्या गोवड्याचें काम आयजतान हे आमचे प्रधान सेवक आपल्या याज्ञिकी जिवितांतल्यान मुणयारपणांतल्यान चलयते. आयजतान तांची जबाबदारी जातली आपल्या शेळयांक देव तांच्या आदीन घालता ते शेळयांक ओळखूंक, तांचो मोग करूंक, तांकां भेट करून तांच्या सुखा दुखान वांटो घेवंक. जेजू बऱ्या गोवड्याची खबर करून म्हणटालो हांव मुशारेकार न्हय, दुस्मान येता तेन्ना हांव पळोवन वेतां तसलो मुशारेकार न्हय, हांव म्हज्या शेळयां पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हज्या शेळयां मदें कोण दुखवलेल्यो आसात, कोण साणून गेल्यात, तांचो म्हाका खेरीत हुस्को आसा. आयजतान ह्या आमच्या प्रधान सेवकाचें काम जातलें. बऱ्या गोवड्याच्या कार्याचे भागेली कशे आपल्या शेळयांची जतन घेवंक, तांचे खातीर आपलें जिवीत खर्चूंक, तांकां भेट दिवन तांची खबर घेवंक, आपल्या शेळयां मदें कोण हुस्कोत आसात, कोण पिडेस्त आसात, कोणाचें पावल जिवितान चुकलां, कोण दुर्बळकायेच्या बाराखाल चेपल्यात, कोण जाणटिकायेक सांपडल्यात, कोण समाजाचे देगेक शियेतात, असल्या सगळे जेजू बऱ्या गोवड्याचो हुस्को दाखोळ करूंक, तांचे सगळे हुस्को दाखोवंक हे आमच्या प्रधान सेवकांचे पाद्री कशें मुखेल काम जातलें. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा हांव बरो गोवळी, हांव म्हज्या शेळयांक जिवीत दिवंक आयला, सुबानपणी जिवीत दिवंक आयला.
जेजून आपल्या आख्या जिवितान आपल्या शेळयांक मनशांक बऱ्या जिविताचो चोरो वांटलो, जिवीत दितलो चोरो वांटलो. आनी होच जिवीत दितलो चोरो वांटूंक आयज स्थान हे आमच्याच सवय भावांचें काम जातलें. जिन्सां बासलचो चोरो आपल्या याज्ञिकी मुनियारपणांतल्यान वांटूंक तांची जबाबदारी जातली. कसलो चोरो? पयले सुवातेर देवाच्या उतराचो चोरो. आयज तान देवाचें उतर परगटूंक, प्रबोधनांतल्यान देवाच्या उतराची मोडणी करूंक, ह्या उतराची समजणी दिवन आपल्या भावा भयणीचो भावार्थ घोट करूंक, दोतोरनी उद्देशी ह्या देवाच्या उतराची घोटसाण दुसऱ्यांक वांटूंक, आपल्या भावा भयणींक संस्कार घेवंक बरे भाशेन तयार करूंक, तांकां त्या देवाच्या उतराचो चोरो दिवंक, आपूण गोराब्यांक भेट करतात तेन्ना, दुसऱ्या धर्मांच्या पाटलावदारां कडेन सुसंवाद करता तेन्ना ह्या देवाच्या उतराचो चोरो दुसऱ्यांक दिवंक, आपल्या बरोवपा उद्देशी, आपल्या उतरा उद्देशी हो देवाच्या उतराचो चोरो वांटूंक तांची जबाबदारी जातली. दुसरे सुवातेर देव जिविताचो चोरो. जेजून संस्कार घडोवन एके भाशेन संस्कारांच्यो चावयो याज्ञिकांच्या हातान घाल्यात. संस्कार म्हळ्यार जेजू आमकां दिता त्या देव जिविताच्यो जोरी जावन आसा. आनी हे जोरीच्यो चावयो जेजू याज्ञिकांच्या हातान घालता. संस्कारा उद्देशी आपल्या भावा भयणींक देव जिविताचो चोरो वांटूंक. आयज मुणयारी याज्ञिकपणाचें देणें घेतल्या उपरांत ह्या एकल्या आमच्या ह्या नव्या पाद्रीची जबाबदारी जातली. दोन एका संस्कारा उद्देशी आपल्या भाव भयणींक जेजून आमकां जोडलेलें देव जिवीत वांटूंक. बावतिजमा उद्देशी मनशांक पवित्र सोबेन भितर काडूंक. मिसाचे बेटे उद्देशी देव जिविताचो चोरो आपल्या भावा भयणींक वांटूंक. कुंगसरांच्या संस्कारा उद्देशी आपल्या ओस्कोत भावा भयणींक आपुणूच पयले सुवातेर ओस्कोत पातकी म्हूण ओळखून देवाच्या भोगसण्याचो अणभव दिवंक. पिडेंत आसात, निमाणो प्रवास करपाचे आसात, तांकां पिडेस्तांचो संस्कार दिवन तांचे निमाणे यात्रेक तांकां तयार करूंक. काजार जावंक येतात तांकां काजाराचो संस्कार दिवन तांकां एकठांय करूंक आनी हे भाशेन देव जिविताचो चोरो वांटूंक आयज तान तांची जबाबदारी जातली. तिसरे सुवातेर सेवे चाकरेचो चोरो. जेजू बरो गवळी आमची सेवा चाकरी करूंक आयला म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलो. जेजून बऱ्या गवळ्यान आपल्या आख्या जिवितान मनशांची सेवा चाकरी केल्या उपरांत मोरचे आदीं जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, निमाण्या जेवणार तो आसतना तो आपल्या शिसांचे पांय धुतोस तांकां सांगता, तुमी म्हाका सोमी आनी गुरू म्हणटात न्हय, हें सारकें आसा. हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी म्हजे भाशेन एकामेकाची सेवा चाकरी करून म्हजें कार्य चालू दवरा. सेवे चाकरेचो चोरो आपल्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करून जेजू बऱ्या गवळ्याचें कार्य हे आमचे भाव चालू दवरते. चवथे सुवातेर बरे देखीचो आनी भाग्योंत जिविताचो चोरो. ह्यो याज्ञीक म्हळ्यार आपल्या भावा भयणींक भाग्योंतपणाचो नमुनो जावंक जाय. आपल्या उतरा उद्देशी, आपल्या कोरण्या उद्देशी आनी आपल्या आख्या जिविताचे गोवायके उद्देशी आपल्या भावा भयणींक भाग्योंतपणाच्या रस्त्यार चलोवंक दर एका याज्ञिकाचें काम. आनी देखूनच थोड्याच घडयां भितर जेन्ना आमी ह्या प्रधान सेवकांचेर संस्कारनेचें प्रार्थन म्हणटले हांव, तेन्ना आमी देवाक उलो मारून म्हणटले हांव, बापा पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजान नव्यान घाल आनी ते आपल्या भावा भयणींक भाग्योंतपणाची देख जावं. एका याज्ञिकाचें काम आनी आयज तान हें आमच्या दर एका प्रधान सेवकाचें काम जातलें. आपल्या भावा भयणींक आपल्या भाग्योंत जिविताचो चोरो दिवन बऱ्या रस्त्यार वाट दाखोवंक. तिसरे सुवातेर जेजू बरो गवळी अशें म्हणटालो, म्हाका आनीक जायत्यो शेळयो आसात, त्यो आजून म्हाका वळखोनात, तांकांय म्हज्या इनान हाडूंक आनी हे भाशेन
एक इंड आनी एक गवळी जावं हें म्हजें सोपण जावन आसा. हें आपलें सोपण जेजू आमच्या दर एका शिसाच्या हातान घालता जाल्यार हें आपलें एकचाराचें सोपण जेजू केरीत भाशेन आपल्या मुनयारी याज्ञिकांच्या हातान घालता. एका मुनयारी याज्ञिकाचें काम जेजूची बरी खबर ताका वळखोनान तांकां परगटून तांकां जेजू शिरशी ओडून हाडूं, तांकां जेजूच्या इंडाचे सांदे करूं. आनी हे भाशेन एक याज्ञीक म्हळ्यार एकचार बांदपी जावन आसा, कम्युनिटी बिल्डर. एका याज्ञिकाचें काम आपल्या भाव भयणी मदें एकचाराचे समुदायाचे भाव भयणपणाचे संबंद घट करूं. आनी हें दर एक याज्ञीक करतलो जाल्यार आमी याज्ञीक केरीत भाशेन भोगसण्याचे मनीस जावंक गरजेचे. आमी मनीस म्हणटोच आमचे मदें वयर सोकला जाता, कोणाचें शीन कोणाक बसता, आमचे मदें फुटी पडटात, दुस्पट जाता. तेन्ना दर एका याज्ञिकाचें काम आनी केरीत भाशेन ह्या नव्या याज्ञिकाचें काम जातलें आपल्या भावां भयणींक भोगसण्याची वाट दाखोवन, भोगसणें दिवंक आनी घेवंक शिकोवन तांचे मदें समजिकाय एकचार समुदायाचे बांदपास घट करूं. बाबा भयणीनो, किती व्हडली जबाबदारी देव ह्या आमच्या सवय प्रधान सेवकांच्या हातान घालता. बऱ्या गुंवड्याचें मुणयारपण आपल्या जिवितान आजीर करूं. पूण देव आयज हे याज्ञिके संस्कारणे उद्देशी हे आमच्या सवय दियाकनाचे मनशा सैम बदलिना. याज्ञिके संस्कारणे उद्देशी हे आमचे भाव देवदूत जायना, बोडवे जायनात, सुपरमॅन जायनान, आमचे भाशेन मनीसूच उत्ता. भाग्योंत पावलू अशें म्हणटालो, आमी श्रेश्ठ देणी हो उंच मोलाचो थेबो मातयेच्या आयदनांनी व्हरताव. आमी सगळे याज्ञीक मातयेचीं आयदनां जावन आसा. आनी ह्या मातयेच्या ओसोक्त आयदनांनी जेजू हें श्रेश्ठ बऱ्या गवंड्याचें मुणयारपण घालता. आनी हेंच दाखोवंक आमी मातयेचीं आयदनां म्हूण दाखोवंक हे आमचे सवय भाव आतां याज्ञिके संस्कारणेचे रितीचे सुरवातेकूच धोरणेर सोरपट पडून पडटले आनी आमी तांचे खातीर मागतले. भाग्योंतांची लादीन करून सगळ्या भाग्योंतांची आनी देवाची मोसोन तांकां मागतले. ते सोकला पडून आपली ओस कोताय आपूण मातयेचें आयदन म्हूण दाखोड करतले. आनी हातूंतल्यान दोन वस्तू आमकां थाव्यो जातल्यो. दर एका याज्ञिकान आपूण मातयेचें आयदन म्हूण ओळखून आमी सदांच ल्हानविकायेन जियो, सगळे तरेची बोडाय मिजास ओडपण सोडूंक आनी देवाचेर पातयो जेजूक चिकटून रावूंक ही आमची दर एका याज्ञिकाची जबाबदारी. जेजून आमकां सांगलां, हांव दाखवेल तुमी म्हजे फांटे, तुमी म्हाका चिकटून रावशात, सुभांग फोडां दितल्या. म्हजे विरेन तुमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. हे आमचे सवय भाव आयजतान जेजूचें बऱ्या गवंड्याचें कार्य चलोवन आमचे मदें सेवे चाकरेचे गवंडी जातले जाल्यार तांची जबाबदारी दिसाच्या दिसा मागण्या उद्देशी, देवाच्या उतराच्या वाचपांनी नियाळा उद्देशी, संस्कारांचे समोरमणे उद्देशी, केरीत भाशेन भोगतीन समोरमलेले मिसाचे बेटे उद्देशी, आपल्या तियागी जिविता उद्देशी, आपल्या ओकेपणाच्या जिविता उद्देशी, आपल्या समुदायाच्या जिविता उद्देशी जेजूच्या एकवटान वाडूं, जेजू कोदीक कोदीक चिकटून रावूं, आपल्या जिविताची आनी मुणयारपणाची पाळां खोल खोल दिसाच्या दिसा जेजू सवे रिगोवंक तांची जबाबदारी जाते. पूण बाबा भयणीनो, आयज आमचे प्रधान सेवक आपणा पासत आपले फामिली पासत तितले पाद्री जायनान, आमचे पासत पवित्र सोबे पासत मनशांच्या समाजा पासत ते आपले तरणाटे फुलते जिवीत आयज जेजूक भेटयतात. आनी देखून नोयच ते पवित्र सोबेन व्हडली जबाबदारी मानून घेतात. आमी सगळीं तांचे सोबे, दर एक आमच्या याज्ञीक भावा सोबे, दर एक आमचे संस्कारलेले भयणी सोबे आमी व्हडली जबाबदारी मानून घेता. आमची तरणाटी
आपणा पासत पाद्री माद्री जायनान आमचे पासत ती जाता आनी देखून आमी सदांच पवित्र सोबेचे वांगडी कशे बाबार्थाचे नोदरेन आमची जबाबदारी चलोवंक न्हयच आमच्या प्रधान सेवकां पासत पूण दर एका याज्ञिका पासत दर एका आमचे माद्री भयणी पासत आमी सदांच मागूंक ती आमचे मदें आसूं ती पयस आपलो वावर मुणयारपण चलोवंक आमी सदांच आमच्या मागण्याचो तेंको तांकां दिवं ती आमचे मदें आनी आयज ताणें आमचे पाद्री भाव जेन्ना आमचे मदें ते मुणयारपण चलयतले तांच्या मुणयारपणान आमचो उदार सहकार तांकां दिवं ते बरें करतात तेन्ना तांकां एक शबासकेचें उतर म्हणूंक ते गुळेक केन्नाय वसोप जायन सोकला पडटात तेन्ना चुकी आदारतात तेन्ना आमी तांचेर फातर आनी फॉर्मोणां मारिना जावं पूण बरे बुदीचें उतर तांकां दिवं तांकां मोगान शिडकावणी दिवं तांकां आमचो हात दिवन वयर उबारूंक आनी आमच्या मागण्याचो तेंको दिवंक ही आमची पवित्र सोबेची जबाबदारी आनी ही जबाबदारी आयज हे याज्ञिकी संस्कारणेचे समारंभेन वांटो घेवन ती जबाबदारी सोंपना ती आयज सुरू जाता आयजतान आमच्या दर एका पाद्री सोबे दर एके आमचे माद्री भयणी सोबे खेरीत भाशेन ह्या आमच्या प्रधान सेवकां सोबे आमचो हुस्को दाखयतलो आमच्या मागण्याचो तेंको तांकां दितलो आमच्या सहकाराचो हात आमी पातयतलो आनी ते पडटात तेन्ना तांचे खातीर मागून आमी तांकां उबारतले म्हूण आयचे समारंभेन आमी देवाक भास दिवया देवाच्या उतराचे मोडणे वरवीं आमी आतांच आयकलां एका पाद्रीचें काम म्हटल्यार सोम्याच्या शेळयांची मोगान राखण करूंक क्रिस्तांचे गूट भक्तीपणी आनी विस्वाशीपणी सांबाळूंक देवाचें उतर उर्बेन परगटूंक भावार्थ शिकोवंक आनी तिरावंक तशेंच निर्मळपणान जिवंक हे जबाबदारी विशीं कांय विचार घालून बिस्व साहेब ह्या आमच्या भावांची तांचे मन आनी खुशी सोबे माजार समजून घेतलो मोशा मोगाळ पुतानो याज्ञिकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं एपोरशे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी तिचे कायदे पाळूंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय सोमयाच्या इंडाची जतनाय करच्याक याज्ञिकी वर्गान बिस्पांचे प्रमाणीक वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याज्ञिकी मुणयारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा देवाचे मोहिमेक आनी क्रिस्ती पोरजेच्या भाग्योंतपणांक पवित्र सोबेचे चाली परमणे क्रिस्ताचे गूट भक्तीपणी आनी विस्वाशीपणी समोरमोवंक तुमकां खुशी आसा शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक बाबार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मुणयारपण फावो ते परी जाणवायेन चलोवंक
तुमकां खुशी आसा. होय म्हाका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याज्ञिकान आपुणूच निर्मोळ बोली जावन बापाक भेटोवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस ओदीक व्हडा एकवटान जियोंक आनी ताचे बरोबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुमचीच भेटोवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. होय देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा. भावां भयणीनो, दर एक याज्ञीक बिस्म सायबाचो लागशिल्लो सहभागेली. ताच्या उतरां आनी मार्गदर्शना खाल ताणें वावुरचें आसता. आपले हात बिस्म सायबाच्या हातांत घालून ताका आनी ताच्या जाग्यार येतोल्यांक मान दितले आनी खालते रावतले म्हूण ह्या वेळार हे आमचे भाव भास दितात. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. भावा भयणीनो, दर एक याज्ञीक मनशां खातीर मनशा मोदलो विचून काडलेलो आसता. मनीस असोकतायो ताच्यान आसतात आनी हाका लागून ताका आमच्या मागण्यांची गरज. ह्या आमच्या भावा खातीर मागून बिस्म साहेब आमकां आतां उलो मारतलो. त्या मागीर आपूण असोक्त आनी मागण्याची गरज आशिल्ले मनीस म्हूण वळखून आमचे दियाक्न भाव साश्टांगी पडटले. आमचें काळीज मन आमी देवाक उबारुया आनी फावो ते जबाब व्हडल्यान दिवन ह्या भावां पासत खतखत्यान मागुया. सगळीं उबी रावुया.
मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, याज्ञिकी मुणयारपणांक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सोर पोदवेदार देव बाप आपली सुबाम सुर्गेची देणी ओतू म्हूण खावतीकायेन मागुया. आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या काळांत आसलेल्यान पास्कांचो गूट खुणावंक आमी उबीच रावून प्रार्थन माळेंत वांटो घेवया.
venga, आमचे पासार विनंती करा. भाग्यवान फ्रांसिस शावेरा, आमचे पासार विनंती कर. भाग्यवान जुआ मारी वियाने, आमचे पासार विनंती कर. सेनाच्या भाग्यवान कातारिना, आमचे पासार विनंती कर. अविलाच्या भाग्यवान तेरेसा, आमचे पासार विनंती कर. भाग्यवान जोसेफासा, आमचे पासार विनंती कर. कोलकाताची भाग्यवान तेरेसा, आमचे पासार विनंती कर. देवाच्या सोमेसाता भक्तानो, आमचे पासार विनंती कर. आतां आमचो जबाब निवार आमकां सोम्यांक गावून जातलो. तुझे दया दाखव, निवार आमकां सोम्या. सोरपाहांच्यातले निवार आमकां सोम्या. सोरपाहांतले निवार आमकां सोम्या. सासणाच्या मरणातले निवार आमकां सोम्या. तुवें मनशा सोय घेतलोले वरवे, निवार आमकां सोम्या. तुझ्या मरणानी पुनर्जीवन पडा वरवे, निवार आमकां सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवे, निवार आमकां सोम्या. आतां आमचो जबाब तुजे लागीं मागता, आयक आमकां गावून जातलो. आमे पातके तुझे लागीं मागता, आयक आमकां. तुझे पवित्र सोबेक चलोय आनी सांबाळमो. तुझे लागीं मागता, आयक आमकां. आपसायबाक आमी सोबेस वर्गाच्या मुण्याऱ्याक आपल्या बेसान सांबाळमो. तुझे लागीं मागता, आयक आमकां. सौराष्ट्राक शांती आनी करो पोट देवो. तुझे लागीं मागता, आयक आमकां. आमकां तुजे सेवेत गोड कर आनी सांबाळमो. तुझे लागीं मागता, आयक आमकां. ह्या विसलोल्यांक आशिर्वाद देमो. तुझे लागीं मागता, आयक आमकां. ह्या विसलोल्यांक आशिर्वाद दी आनी पवित्र करमो. तुझे लागीं मागता, आयक आमकां. ह्या विसलोल्यांक आशिर्वाद दी, पवित्र कर आनी अभिषेक करमो. तुझे लागीं मागता, आयक आमकां. जेजू जिव्या देवाच्या पोता, तुझे लागीं मागता, आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता तुवें आयक आमकां.
Cristato beverai calca. सर्वेस्परा आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद आनी याज्ञिकी कुरपेचे बोळ दी. तुझे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पितांव. तुझ्या अगणीत उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भावा भयणीनो, हो संस्कारणेचे रितीचो म्हत्वाचो भाग. पवित्र आत्म्याचे देणे मागून बिस्म साहेब आनी त्या उपरांत हेर सगळे याज्ञीक ओगेपणी ह्या आमच्या भावाचेर आपले हात दवरतले. आमी गायन मंडळी बरोबर गितांतल्यान आमचे मागणे चालू दवरुया. आमी गीत गायतल्या रोजनार आत्म्या. सगळीं बसुया.
बाबा भयणीनो, आतां बिस्म साहेब संस्कारणेचे खेरीत मागणें करतलो. ह्या आमच्या बाबांक याज्ञिकपणाची पदवी लाबोय आनी पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजांत घाल म्हूण मागतलो. भोक्तीपणी आनी भावार्थान आमचें काळीज मन आमी देवाक उबारुया. सगळीं उबी रावुया. Sorvespora, पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे थावन सोर मान उपजोता आनी सोर पोदवी तूं वांटाय. तुजे वरवीं सोगलें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवायेन थिरायलेले तुजे मांदावळी पोरमोणे मनशाक तूं दिसान दीस ओदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याज्ञिकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचे मुणयारपण तुवें स्थापलाय आनी वाडोयलाय. तुजी पोरसां चलोवच्याक याज्ञिकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मुणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक विंचले. अशें ओरोण्यांत मोयसेसाक तुवें दिल्ली जाणटिकाय 70 बुदमंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें वरिश्ट पोरशेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समोरमोवंक तांकां फावो तसले याज्ञीक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांदावळीन सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मदुतांक सगल्या संवसारार बाबाड परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोयणार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागतांव, आमचे असोगतायेक आदार लाबोय, कित्याक इतली व्हड आमची असोगताय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सोर पदवेदारा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याज्ञिकपणाची पदवी लाबोय म्हूण आमी प्रार्थाव. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजान नव्यान घाल. अशें देवा, तुजे कडचें घेतलेले आदारी वर्गाचें मुणयारपण ते सांबाळूं आनी आपले चाली वरवीं हेरांक भाग्योंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रमाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगल्या संवसारार पावूं आनी सोर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सोबे एकवटून देवाची एक पवित्र पोरसां जावं. तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडके चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बाबा भयणीनो, ही घोडी खेरीत खुशालकायेची. हे घोडयेक थावन आमचे भाव सासणाक याज्ञीक, आमचे गोंय दामावचे तशें आख्खे पवित्र सोबेक पाद्रीचे व्हड देणे फावो जाले. याज्ञिकी मुण्यारीपण स्विकारलेल्यांची भायली खुणां कशी तांचे आकारणींत लागशिल्ल्यान भाग घेतले याज्ञीक तांकां सेवा धर्मीक न्हेसोण घालूंक आदार करतले. ह्या वेळार आनंदान भरून देवाक दिनवासून गीत गावुया. तूं येस साचेरदोस. सगळीं बसुया. Amen.
दर एका याज्ञिकाचे हात पवित्र, त्या हातांनी तो पोरचेक आशीर्वाद दिता. तिच्या नांवान आनी तिचे बरोबर बलिदान भेटयता आनी संस्कारा वरवीं देव कृपा वांटीत आसता. ह्या वेळार बिस्म साहेब नव्या याज्ञिकाचे हात पवित्र तेलान मागता. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन मागलोलो. क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन मागलोलो. क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन मागलोलो. क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन मागलोलो. क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन मागलोलो. क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन मागलोलो. क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. भावा भयणीनो, आपले याज्ञिकी आकारणेंत आनी मुण्यारपणांत गोरच्याची गरज ओळखून आपले मागलोले हात धुवंक आनी पुसूंक नवे याज्ञीक आपले आवय बापायचो आनी गोरच्यांचो आदार घेतात. ह्या वेळार आमी गीत गायतले. देवान म्हाका आत्म्यान माखला. Dublia, Ori
प्रचार करू देवान म्हाका म्हाका सर्वेस पोरांक म्हाका धाडला देवान म्हाका म्हाका ताचो वापर मुजीर आसा ताचो वापर मुजीर आसा बाबा भयणीनो दोर मिसा बलिदानांत एक याज्ञीक उंड्या सोऱ्याचे खुणे वरवीं आपले आनी आपले पोरचेचें जिवीत तशें आख्खी प्रितूम देवाक उबारता नव्या याज्ञिकाच्या गोरच्यांनी हाडलेलीं दानां म्हणजे उंडो सोरो सेवा धर्मीक नेमा प्रमाणे तयार करतोच बिस्म साहेब ही दानां नव्या याज्ञिकाच्या हातांत घालून ह्या उच्चा मोलाच्या वावराचो तांकां उगडास करतलो देवाक भेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घेयात तुमी करतल्यात ते समजून घेयात तुमी हातान घेतल्यात ताची देख घेयात आनी खुर्सार खेळायलेल्या जेजू सारके तुमचें जिवीत जावं देवाक भेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घेयात तुमी करतल्यात तें समजून घेयात तुमी हातान घेतल्यात ताची देख घेयात आनी खुर्सार खेळायलेल्या जेजू सारके तुमचें जिवीत जावं देवाक भेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घेयात तुमी करतल्यात तें समजून घेयात
तुम्ही आतान घेतल्यात ताची देख घेयात आणि खुर्सार खेळायलेल्या जेजू सारखे तुमचे जिवीत जावं. बाबा भयणीनो, आज जावन पाद्री पीटर गोन्साल्वीस, पाद्री रायन डिसोजा, पाद्री रुएल फेर्नांडीस, पाद्री क्लिफर्ड फेर्नांडीस, पाद्री डेझल फेर्नांडीस आणि पाद्री वॉरन पेरेरा एरा पाद्री बरोबर बिस्म साहेबाचे सहभागेली आणि याज्ञिकी वर्गाचे वांगडी. हेच दाखोळ करूंक बिस्म साहेब तांकां शांतीचो उमो दिवन याज्ञिकी वर्गांत येवकार दिता. तेच बरोबर नेमलोले कांय याज्ञिक भाव तांकां शांतीची वेंग मारतले. त्या मागीर नवे याज्ञिक फक्त आपले आवय बापायक भाव भयणांक खुशालकायेची वेंग मारतले. ह्या वेळार आमी गीत गायतल्या मेल्कीसेदेका पोरी. Melchizedek,
दाना तोयरेच्या वेळार आमी गायन करतले माल वरदानाचो. भावां भयणीनो, हे मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, तुझ्या याज्ञिकांनी तुझे वेदी भोंवती तुझी भोक्ती आनी तुझे पोरजेची सेवा केल्ली तुका जाय. तांची सेवा तुका सोदां मानच्याक आनी तुझे पवित्र सोबेन तांणी सोदां तोखता तसले फळ दिवच्याक ह्या पवित्र योजना वरवीं तांकां बळ मेळूं हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्फकाणी आनी सोर्फथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कोराराचो परम याज्ञीक कसो मागलोय. हे ताचें एकूच याज्ञीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें. आपणायलेले पोरशेक
जेजू राजकी याज्ञिकपणान नेटवयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात। आमचे सोडवणेचे बलिदान आपल्या नांवान न्हू सरूंक आनी त्याच बरोबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता। तुजे पवित्र पोरशेक मोगाचे देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान बसूंक संस्कारांनी तिका घोट करूंक तो तांकां आपयता। बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरशेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बरोबर जेजू सारकें वाडून तुका बाबार्थाची आनी मोगाची सदां तांणी गोवाय दिवची। देखून आतां सर्वेस्परा सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता। बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर। तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव। जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो। तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची। तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरात। Bavartazo good porgo tu hoya. Amen.
बापा जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पोवी सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी. बापा तुझ्या मुण्याऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. जांकां याज्ञिकाच्या वर्गान भितर सरूंक तुवें फावो केलाय त्याय तुज्या चाकरां पासत ती आमी समर्पिता. तुवें तांकां फावो केल्ली देणी मोयपासान सांबाळ आनी तुजेच कृपेन ती फळां बरी जावं दी. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरां कुस्तोदियो क्लिपडाच्या आनी मातियोस डेसिलाच्या बापायची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन व्हेली जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्योन चुजे तिचो पोती भाग्योन दोन दुता आनी सूर खाली तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. मोशा बापा भयणीनो आयज जेसून शिकवलेलें प्रार्थन म्हणून बापाक उलो मारतना ह्या आमच्या नव्या याज्ञिकांच्या देण्यां खातीर बापाक दिन वाचुया आनी आमचे सगळे याज्ञीक जेजू बऱ्या गोवण्याचे रूपकार जावचे म्हूण बापाक विनंती करुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां सोरवेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान आपयली आमी सुभागी सोमिया तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शिवूंक वेताना गायन करुया मोगाळ जेजू यो तूं यो
सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी भेटोयल्या आनी शेवल्या ती बोली तुज्या याज्ञिकान खरीत भाशेन आमच्या नव्या याज्ञिकान आनी सगल्या भावार्थ्यान तुजें देवीक जिवीत दिवं. ह्या संस्काराच्या बोडान तुजे याज्ञीक मोगान सदांकाल तुका एकवटून आसूं आनी तुजे सेवेंत विस्वाशी रावूं. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. आतां कळोवण्यो जातोच पाद्री डेझिल फेर्नांडीस सगल्या नव्या याज्ञिकाच्या नांवान दिनवासनेची उतरां उलयतलो. त्या उपरांत पाद्री सिम्याव फेर्नांडीस नव्या याज्ञिकाची नेमणूक खंयच्या सुवातांनी जाल्या ती सांगून बिस्माच्या हातांतल्यान तांची पोर्तारिया दितलो. उपरांत बिस्म साहेब आमच्या गोंयची सेवाधर्मीक संगीत समिती देवाच्या भुरग्यांची गितांचें पुस्तक अंक 2 ह्या अंकाचें विमोचन करतले. त्या मागीर बिस्म साहेब आपल्या काळजांतली भावना आमचे मुखार दवरल्या उपरांत आमकां दोबाजीक आशिर्वाद दितलो. आशिर्वाद जातोच फोटो काडपाची मांडावळ हे परी जातली. नवे याज्ञीक बिस्म साहेब आनी गवळीक विद्या मंदिराचे आकर्शकां बरोबर फोटो काडटले. उपरांत नवे याज्ञीक बिस्म साहेबा बरोबर ग्रूप फोटो काडटले. मागीर एकल्या बरोबर बिस्म साहेब फोटो काडटलो आनी मागीर तांच्या फामिली सांगाताक फोटो काडटलो. फोटो काडपाची मांडावळ सोंपल्या उपरांत बिस्म साहेब नव्या याज्ञिकांक आनी तांच्या घरच्यांक परबीं दितलो. त्या उपरांत आमचे याज्ञीक उपरांत सेमिनारिस्ट आनी माद्र भयण्यो आनी तांच्या उपरांत आमच्या गवळी विद्या मंदिराचे बरे देखणार परबीं दिवन साक्रिस्तींतल्यान भायर सरोन वेतले आनी थंय तुमकां रिफ्रेशमेंट्स आसतलीं. ही मांडावळ चलता आसतना सगलीं भावार्थी बसूनच आसतलीं. उपरांत आमचे नवे याज्ञीक नेमलेल्या जाग्यांनी वेतले. ह्या वोदान पयल्या कपेलांत पाद्री डेझिल फेर्नांडीस, दुसऱ्या कपेलांत पाद्री क्लिफर्ड फेर्नांडीस आनी तिसऱ्या कपेलांत पाद्री पीटर गोन्साल्वीस. ह्या वोदान पयल्या कपेलांत पाद्री वॉरन परेरा, दुसऱ्या कपेलांत पाद्री रुबल फेर्नांडीस आनी तिसऱ्या कपेलांत पाद्री रायन डिसोजा. तुमी परबीं दिल्या उपरांत तुमकां कात्रेदलाच्या दारा भायल्यान रिफ्रेशमेंट्स आसतलीं. तर भोगतीपणी ही मांडावळ सांबाळची. मोगाच्या भावा भयणीनो, याज्ञिकी मागणी घेतलेल्या पांचूय भावाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां कांय दिनवासनेची उतरां गुंतून हाडल्यात. पयली सुवातेर हांव बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवासतां आमच्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी अदीक करून हे याज्ञिकी आपणे फावो केल्या खातीर. आमचे पयले पावल तें आतां पर्यंत ताचे आसणे आमी भोगलां आनी भोगीत आसा. आमच्या आकारणेचे यात्रेंत आपलो सांगात आनी किरीत भाशेन आयज आमकां ही याज्ञिकी संस्कारनी फावो करतल्या आमच्या बिस्प साहेब भोवमानेस्त फिलीप नेरी कार्दियल पेरा हांकांय आमी काळजांतल्यान दिनवासता. आकारणेचे यात्रेंत आपलो पाठिंबो, मार्गदर्शन आनी बरें उतर फावो करतल्या आमच्या बिकाचंद्र फादर जोसे रेमेदियस फेर्नांडीस हांकांय आमी दिनवासता. आयचे हे सुमरवणीक
वांटो घेतोल्यांक आनी आमचे पासत मागतोल्यांक सगल्या यादनिकांक आमचे दिनवास. आमच्या आवय बापायक, भावा भयणांक, फामिलीच्या वांगड्यांक आनी घरच्यांक आमी दिनवासता. आमच्या आकांनी तांचोय भरपूर आदार आनी सहकार आमकां फावो जाला. आमच्या फिरगोजांनी वावर करतल्या आतांचे आनी आदल्या पादविकारांक आनी पातकुरांक आमचे दिनवास. तशेंच वेगवेगळ्या फिरगोजांनी आनी कोपेल्यांनी आमचो गवळीक अनुभव घेतना आमकां मार्गदर्शन दितोल्या यादनिकाचे उपकार आठयता. आमचे पयले पावल आकारणीचे सालिगांवचे धाकटे सिमनरींत जाले. आतांचे आनी आदले रितुराक ओतमीक गुरूंक, प्रिफेक्टांक आनी गुरू मिस्त्रींक आमचे दिनवास. अदीक आमचे आपोवणे कोलावूंक आनी शिकूंक आमचे पावल आमी रायतूरचे व्हडले सिमनरींत मारले. ओतमीक, शिक्षणीक, मनशाळीक आनी गवळीक म्हळ्यार आकारणी करतना जायत्या जाणांचो आदार आनी प्रभाव आमचेर पडला. आमच्यान विसरूंक जायना राशोल सेमिनरीचो आदले रितुराक फादर आलिशो मिनेझीस हांकां, कित्याक सिमनरींत पयले ते निमाणे वरस मेरेन ताचेच हाताखाल आमची बरी आकारणी जावंक पावली. सिमनरीच्या आतांचे आनी आदले ओतमीक गुरूंक, प्रिफेक्टांक, प्रोकुरेटरांक आमी काळजांतान दिनवासता. सिमनरीच्या सगळे गुरू मिस्त्री, घरांत रावून शिकयतल्यांक आनी भायर सावन येतोल्या यादनिकांक आनी लोकिकांक, तशेंच कचेरींत आनी सिमनरींत वावर करतल्यांकूय आमचे दिनवास. आमच्या विसरूंक जायना आमच्या वांगड्याक ह्या आकारणीचे यात्रेंत मेळ्ळोल्या सगल्या सिमनरिस्तांक. थोडे आतां यादनीक वो सिमनरिस्ट आनी थोडे लौकीक कशे दुसरे म्हळ्यार बरो वावर करता. तुमच्या अनुभवांतल्यान आनी आमी ग्रेस जाल्यो. देव बरें करूं. गवळीक अनुभव घेवंक बेतोल्या फिरगोजीच्या पादविकाराक, पातकुराक आनी फिरगोजकारांक आमचे दिनवास. आमची आकारणी बरे तरेन करूंक तुमचो आदार, सहकार आनी पाठिंबो दिल्ल्या खातीर आमच्या काळजांतान दिनवास. गवळीक विद्या मंदिरांत हे निमाणे वर्सांत फळादीक आकारणी जावंक वावुरल्या आमच्या मोगाळ संचालक फादर सिमोन फेर्नांडीसाचे आमी भोव दिनवाशी. एकमतीन पूण सादेपणान तो वरसभर वावुरलो. ताच्या अनुभवांतल्यान आमी जिविताचे आनी ताच्या जिविताचे देखींतल्यान आमी जायते शिकल्या. आनी आतां गोंयचे महादोन प्रांताचो आदारी बिश्ट कसो जोटी घेवंक वेता तेन्ना देवाची बेसांवां आनी बरो येस तुका आमी आवडेता. आमचे दिनवास फादर मिगेला आख्खे वरसभर आमची बरी काळजी घेतल्या खातीर आनी सदांच सादेपणान आमचो सांगात केल्या खातीर. फादर तुका चड आनी चड देव बरें करूं. गवळीक विद्या मंदिरांत ह्या वर्साक आमकां उलोवपाक, शिबिरां आनी एकांताय दिवंक जायते यादनीक, माद्री आनी लौकिकां आमचे मनां उजवाडावंक आमकां ग्रेस केल्या. तांच्या सगल्यांच्या आमी आभारी आनी देवाची उपूट बेसांवां आमी तांचेर मागता. यादनिकी संस्कारणीक लागशिल्ली तयारी करूंक रितीर दितोल्या फादर एंटोनी लॉपिस आनी ताच्या सांगाताक सेंट जोसेफ वाल्स स्पिरिच्युअल रिट्रीट सेंटराक वावुरतल्या यादनिकांक, माद्रींक आनी लौकिकांक आमचे दिनवास. आमच्यान विसरूंक जायना गवळीक विद्या मंदिरांत आसलोल्या सेवा धर्माच्या, दोतोनीच्या आनी पवित्र पुस्तकाच्या खात्याच्या संचालकांक आनी तातूंत वावर करतल्या सगल्यांक आमच्या आकारणीचे निमाणे पावड्यार तांणी आमकां लागशिल्ल्यान सांगात केल्या खातीर. आमच्या गवळीक विद्या मंदिराच्या घरांत दिसा दिसपट्टी सादेपणान आनी ओकेपणान वावर करतल्यांक जावन कचेरींत, लायब्ररींत, रिसेप्शनार, कुजनांत, पुरसांत आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या कोणशांनी काम करतल्यांक आमी दिनवासता. तुमच्या बऱ्या वावरा वरवीं आमकां जायतें बरेंपण आनी सोंपेपण फावो जालां.
आमच्या गवळीक विद्या मंदिराच्या बरे देखणाराक आमचे दिनवास मागण्याचो दुडवांचो आनी सेवे वरवीं आनी आपल्या उदारपणाचो आदार आनी तेंको आमकां सदांच फावो केला. तुमचे उपकार आठयता. जिवी आसलोल्यांक बरी भलायकी आनी सोंपून गेल्ल्यांक सुरक्षेचें सूख मागता. आयच्या ह्या दिसाचो सेवा व्हरता बरीत करतल्यांक सेवा धर्मांत फुडारीपण चलयतल्यांक खास तरेन सूत संचालन करतल्या फादर क्लायब डेनिस आनी मांडावळ करूंक तयारी करतल्या फादर आपोन्साक आनी आमच्या फादर सिमावांक आनी तशेंच फादर सायमन डिकोना हांच्या फुडारीपणा काळ मधुर संगीत आनी वाजोवपाक करतल्या गायन मंडळाक आमचे दिनवास. आयच्या ह्या दिसाचो यादी उगडासान गुंतून दवरूंक फोटो काडटल्यांक आनी व्हिडिओग्राफी करतल्यांक डायसिजन सेंटर फॉर कम्युनिकेशन आनी संपर्क संतनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. चड आनी चड दिनवास हे फिरगोजेच्या पात विगारा फादर रुचार ओलिवेरा आनी पातकूर फादर सेवी वाचा तशेंच तांचे फुडारीपणा काल वावरतल्या PPC वांगड्यांक सगल्या व्हॉलंटियरांक वेदी सेवकांक तरणाट्यांक आनी फिरगोजकारांक तांच्या उदारपणाचे सेवे वरवीं आनी हास्त्या तोंडा वरवीं ही मागणी आमकां हांगासर घेवंक ताणें जायती तयारी केल्या. देवाची उपूट बेरसांवां तुमचेर सगल्यांचेर आमी मागता. तशेंच दिनवासतां काणां पिवणाची सरभोर करतल्या वेलेंकनी केटर्सांक हांगासर आमचे पासत मागूंक आनी हे समारोपांत वांटो घेतल्या आमच्या फामिलीच्या वांगड्यांक घरच्यांक इश्ट मित्रांक आनी आमचे फिरगोजकारांक आमचे दिनवास. सरशेवटी कोणाकूच दिन वाचूंक चुकला जाल्यार समजून घेवचें आनी एकदां काळजाची कोलायतां देव बरें करूं. यादनीक कशें देवान आयज आमकां मागल्या जेजूक सदांच रिगून रावूंक आनी पेले सेवेन जी विचारून आमचें मुण्यारीपण बरे भाशेन साकार करूंक तुमी आमकां सदांच तुमच्या मागण्यांनी दवरचें. आमी तुमचे पासत मागतल्या म्हूण आमी आस्वासन दिता. देव बरें करूं. भाव भयणीनो, आमचे सवय नवे यादनीक आमच्या गोंयच्या वेगवेगळ्या फिरगोसांनी पाद विगाराचे आदारी वो पाद कर म्हूण तांकां नेमल्यात. हांव नांव काडटां तशें फुडें येवन तांणी बिस्म साहेबाच्या हातांतल्यान आपलें नेमणूक पत्र घेवचें. पाद्री पीटर टायसन गोन्साल्वीस, बायगियोंत इस्तेवाची फिरगोस सांत इस्तेवा. पाद्री क्रायस्ट रायन डिसोजा, बायगियोंत तेरेजाची फिरगोस सावडी काणाकोणा. पाद्री क्लिफर्ड फेर्नांदीस, पोवीत त्रितवेची फिरगोस बेनावली. पाद्री रुयल फेर्नांदीस, बायगियोंत आंद्रेची फिरगोस गोवावेल्या. पाद्री डेसिल फेर्नांदीस, संवसाराच्या सोडवंडाराची फिरगोस लोतोली. पाद्री वॉरन ब्रिटो परेरा, बायगियोंत फ्रांसीस शावेराची फिरगोस वेली. मोगाळ भयणी बाबांनो, आयच्या ह्या शुभ दिसाक आमच्या गोंयची सेवाधर्मीक संगीत समिती देवाच्या भुरग्यांची गितांचें पुस्तक अंक 2 एका नव्या आकारांतल्यान उजवाडावन हाडटा. ह्या पुस्तकाचें खाशेलेपण म्हटल्यार ह्या पुस्तकाचेर सगळ्या गायनाक ताळ्यांची आनी वाजोंत्रांची
मांडावळ आसा. हो अंक सुर्गग्रेस्त पाद्री वास्को रेगो ह्या महान मनशाक अर्पण केला. हांव मागतां आमच्या आर्चबिस्पाक भोवमानेस्त कार्दियल फिलीप नेरी फेर्रांव हांकां ह्या अंकांचे विमोचन करूंक. ह्या पुस्तकाचे मोल 300 रुपया, पूण ह्या आयच्या खोशेच्या दिसा आमकां ते 250 रुपीजान मेवतले. बाबा भयणीनो, गोरमेचे दीस म्हणटोच हांव आनीक चड लांब करूंक सोदिना. म्हजें पयलें उतर आमच्या नव्या याज्ञिकांक रायन, रुवेल, वॉरन, डेसिल, क्लिफर्ड आनी पीटर. देवान आपल्या उदारपणान ह्या वर्सा गोंयचे पवित्र सभेक, दोर प्रांतीक सभेक 12 नवे याज्ञीक फावो केल्यात. आयज 6 जाणांची संस्कारणी, फाल्यां ह्याच वेळार दुसऱ्या 6 जाणांची. ह्या आमच्या नव्या याज्ञिकांक हांव पोरबीं दितां आनी तांणी हो सोबीत विशय वेंचून काडला. जेजू भाशेन सेवे चाकरेचे गोवळी जावं हेंच तांचें सोपण. तांच्या याज्ञिकी जिवितान आनी गोवळीक मुणयारपणान साकार जावचें म्हूण हांव आंवड येतां. तांकां पोरबीं दितना तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक, आवय बापायक, थोड्यांचे बापूय बापाच्या घरा आसात म्हूण हांव जाणो, तांचोय दिनवाशी मनान उगडास करून तांच्या सोय फामिलीच्या वांगड्यांक, आवय बापायक, बाबा भयणींक आमी नोयच पोरबीं दिता. तुमच्या उदारपणा खातीर आमी तुमकां दिन वाचता. आयज ते पाद्री जाल्यात जाल्यार तुमचें मागणें, तुमचो आदार, तुमचे तियाग, तुमचो मोग, तुमचो तेंको तांकां मेळ्ळा देखून आयज गोंयचे पवित्र सभेत तुमच्या कुटुंबा उदेशी ह्या नव्या याज्ञिकांचें देणें फावो जा. तुमचेर सगल्यांचेर, तुमच्या फामिलीचेर देवान उबोट आशिर्वाद घालचो. तिसरे सुवातेर ह्या नव्या याज्ञिकांची आकारणी करपाक आमच्या तिनूय आकारणेच्या घरांनी जे आकर्शक फोमेटर्स आसात तांचो हांव दिनवाशी मनान उगडास करता. साळगांवची धाकटी सेमिनार, रायतूरची सेमिनार आनी गोवणीक विद्या मंदिरान आदले आनी आतांचे आकर्शक ते सगळे बारी वावुरल्यात. तांचे मदें याज्ञीक, मोठवाशी, लौकीक भाव भयणां तांकां सगल्यांक कोणाचेंच नांव घेनासतना ह्या आमच्या तिनूय आकारणेच्या घरांनी वावुरतेल्या सगल्यांक काळजांतान आमी दिन वाचता. आनी चवथे सुवातेर हे आमचे 6 नवे पाद्री 5 फिरगोजांतले वेलसांव, आसोलना, बेतालबाती, आंबावली आनी कांदोली ह्या 5 फिरगोजांनी वावुरतेल्या गोवळ्यांचो आमी उगडास करता. आदीं आनी आतां वावुरतात ते गोवळी त्याच भाशेन त्या गांवांनी फिरगोजांनी आसलेले मोठवाशी आनी त्या गांवच्या पवित्र सोबांक आमी दिन वाचता. तांकां आयज याज्ञीकपण फावो जाला जाल्यार तांच्या गांवच्या पवित्र सोबांक हातून एक व्हडलो भाग आसा. तुमी तांच्या फिरगोजांतल्या भावा भयणींनी तुमच्या मागण्यांचो, तुमच्या इश्टागोतीचो, तुमच्या उदारपणाचो तेंको तांकां दिला. जी खुशालकाय आयज तुमच्या फिरगोजां उदेशी गोंयचे पवित्र सभेक भोगता
तसलीच खुशालकाय फुडाराकूय दुसऱ्या आमच्या फिरगोजांच्या पवित्र स्वभाव उदेशी आमकां मेळची जायते बरे पाद्री माद्री मोठवाशी आमच्या फिरगोजांनी तुमच्या फामिलींच्या बागेनी पाद्रीपणान माद्रीपणान मोठवाशी जिविताक जायती आनी सोबीत फुलां फुलची म्हूण हांव येता आनी शेकी ही समोरमणी इतले बरे भाशेन मांदावळीन भोगतीन चलयलेल्या सगल्यांक म्हजी काळजांतान दिनवासनी. सगळी आमी उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवन आमच्यो तोकल्यो बागोवया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. बावार्ता वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवंत जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखात तुमी पावूं. आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदांकाल आसूं. पोचुनियात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.